कटिबद्ध आसा अशी गवाय फिलिपिन्साचे राष्ट्राध्यक्ष फेर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर हांणी दिली. Safe navigation and security are important, especially for Filipino seafarers who are on almost every ship plying these historic and strategic sea lanes. I again thank the Indian people and the brave men and women of the Indian Navy through Prime Minister Modi for your kind rescue of our nationals in 2024 after a Houthi rebel attack. We recognize India's influence as first responder role in this critical area, and we want to work with you for a free and open Indo-Pacific. We both have high stakes in the future of our Indo-Pacific region and in the world. The Philippines-India strategic partnership will doubtless resonate beyond the confines of our bilateral relationship. भारत फिलिपिन्स देशान $5 अब्ज थेट गुंतवणूक करतले तशेंच ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राच्या निर्गतीक नेट दितले. दोनूय देशांच्या धोरणात्मक भागीदारी खातीर 2025 ते 2029 ह्या वर्साचो कृती आराखडो तयार केला अशी माहिती विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे सचिव पेरियासामी कुमारन हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. फिलिपिन्सचे राष्ट्राध्यक्ष फेर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर हांच्या भारत भोंवडेंत जाल्ल्या वेगवेगळ्या कबलातींची माहिती तांणी ह्या बसकेंत दिली. I also mentioned earlier about cooperation in the area of agriculture, particularly rice research. There was a focused discussion on cooperation in the field of healthcare, particularly India's strengths in pharmaceuticals, traditional medicine. There was also talk of yoga and wellness initiatives, from India and offering support to the Philippines. There was also a discussion about expanding the scope of high-tech capacity building programs and ICCR scholarships for Filipino youngsters. Digital health platforms and PM also explained to President Marcos about the Jan Aushadhi system for low-cost distribution of generic medicines. संसदेच्या दोनूय सभाघरांत आयज वेगवेगळ्या विशयावेल्यान बोवाळ जालो. लोकसभेन प्रश्नोत्तराचे वर सुरू जातकच विरोधी वांगड्यांनी बिहारांतल्या मतदार वळेरेच्या फेर तपासणी मुद्द्यावेल्यान कामकाज आडावन धरले. त्या बोवाळांतूच अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी कामकाज फुडें व्हरतना विरोधी वांगडी तख्ते हातांत घेवन सभापतीच्या आसना मुखार एकठांय जाले आनी तांणी घोशणा दिल्यो. अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी विरोधी वांगड्यांच्या वागणुकेक लागून संसदेची प्रतिश्ठा धोक्यांत येता अशें सांगून दनपारां 2 वरां मेरेन सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें. ते आदी झारखंडाचे आदले मुखेलमंत्री शिबू सोरेन, तिलकधारी प्रसाद सिंह आनी रामरती बिंद ह्या वांगड्यांक सभाघरांत आर्गां ओंपली. लोकसभेत आयज गोंय विधानसभा अनुसूचित जाती जमाती प्रतिनिधित्व विधेयक 2025 मंजूर केला. गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 में संशोधन करने और राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए गोवा राज्य में विधानसभा में सीटों को पुनः समायोजित करने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने हेतु सक्षम प्रावधान के लिए कानून बनाना अनिवार्य है. इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रश्न यह है कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ. माननीय सदस्यगण, कितना महत्वपूर्ण बिल पास हुआ SC ST के समुदाय के लिए गोवा का, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई. देश की जनता ये सब देख रही है. राज्यसभेत आयज सुरक्षा कर्मचारी तैनात केल्ल्याच्या मुद्द्यावेल्यान सत्ताधारी आनी विरोधक हांच्या मदीं खडाजंगी जाल्ल्याच्या कारणान उपसभापती हरिवंश सिंह हांणी नाराजी उक्तायली. सभाघरांत भायल्या सुरक्षा रक्षकांक तैनात केल्ल्याचो मुद्दो काँग्रेसीचे फुडारी मल्लिकार्जुन खडगे हांणी उपस्थित करून सरकाराचो निशेध उक्तायलो. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी तांचो आरोप भायर मारलो. विरोधक फटीची कथानकां पातळायता अशें रिजिजू हांणी म्हळें.
विरोधकांच्या गोंधळाक लागून आता मेरेन सभाघराची 41 वरां आणि 11 मिनटां फुकट गेल्यात अशें उपसभापती हरिवंश सिंह हांणी सांगून विरोधकांच्या कर्तुबाचेर नाराजी उक्तायली। भाजपाचे फुडारी जेपी नड्डा हांणी सभापतीच्या निर्देशांक पाळो दिनासतना बोवाळ घालप हे लोकशाहीक धरून ना अशें म्हळें। वो 2 ऑब्जर्वेशंस सदा सदा के लिए अंकित रहेंगे, रिकॉर्ड में रहेंगे और वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे आगे राज्यसभा को चलाने के लिए। आपने आज अपनी रूलिंग के माध्यम से दूध का दूध और पानी किया। उटा संघटनेचे सरकारान बंदी हाडूंक ना अशी स्पष्ट जाप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली। आमदार गोविंद गावडे हांणी उपस्थित केल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर मुखेलमंत्री सावंत हांणी स्पश्टीकरण दिलें। गावडा, कुणबी, वेळीप, धनगर समाजाच्या 5 संघटनांनी केल्ल्या कागाळीचेर संबंधीत यंत्रणा कायदेशीर प्रक्रिया करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। स्पीकर सर, पयल्यान म्हणजे उटा ह्या संस्थेचेर बॅन हाडूंक ना ही पयली गजाल आसा। उटा ह्या संस्थेचेर बॅन हाडूंक ना। उटाच्या कमिटीचेर बाकी तांकां कित्याकूय एक्टिविटीज बीन करपाक हाडल्या आसतल्यो कायद्यान सरकारान भितर इंटरव्हीन करूंक ना। इट इज एन इन्स्पेक्टर ऑफ द जनरल, हाज्या कडेन ती केस आसा, तो ती हियरिंग घेता। ह्या संस्थेचेर कंप्लेन दिवपी गावडा, कुणबी आनी वेळीप हेज्या भायले लोक कोणूच ना। ह्या संस्था फॉर्म करपी जी ऑर्गनायझेशन्स आसात, इट इज द गावडा, कुणबी, वेळीप आनी धनगर फेडरेशन 1, ऑल गोवा शेड्यूल्ड ट्रायब युनियन 2, ट्रायबल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन 3, गावडा जमात महासंघ गोवा 4 आणि तालिगांव ट्रायबल वेलफेअर ही 5 याच असोसिएशनांनी उटाचेर जी आहा ती कंप्लेन दिल्ली आसा। आणि कंप्लेनीच्या आधाराचेर आमच्या डायरेक्टर आयजी जनरल, इन्स्पेक्टर ऑफ द जनरल सोसायटीज हो आपली प्रोसिडींग करीत आसा। हातून सरकाराचो काडीचोय संबंध ना, कायद्यान त्या सोसायटीच्या रुला प्रमाणे येता ते तो करीत आसा। राज्यातल्या गावडा, कुणबी आणि वेळीप समाजाक 2012 सावन अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळ्ळा आणि त्या उपरांत भाजपा सरकारान 22 येवजण्यो चालीक लायल्यात अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्य विधानसभेत दिली। आपले सरकार अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय तत्वाचेर चलता। ताका लागून राना वाठारांतल्या जमनीची प्रकरणां सुटावी करून संबंधीत अनुसूचित जमातीच्या लोकांक येता त्या 19 डिसेंबर मेरेन जमनीच्यो सनदो दिवपाचें काम पुराय करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। आमदार विरेश बोरकार हांच्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्री जाप दिताले। 2012 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येयल्या उपरांत तुम्ही स्वतः ट्रायबल मिनिस्टर झाले आणि ट्रायबल मिनिस्टर झाल्या उपरांत त्यांना जवळपास 22 स्कीम्स म्हणजे स्टेटीच्यो आणि सेंट्रलाच्यो मेळून 22 स्कीमी ज्यो आसा ह्यो डिक्लेअर केल्यो। गोंयांतले सरकार आयजूय आमी सांगता हय आमी अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्याच तत्वाचेर चलता। म्हणून तर सांगे आसतले, केपें आसतले, काणकोण आसतले, धारबांदोडा आसतले आणि इवन दो नॉर्थ गोंयांत आसतले, मया, पिळगांव आणि पाळयेन आसतले। हांगासल्या इवन दो म्हणजे आमी म्हणटा की वेळी सारकेल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत जे आमचे कॅथलीक ट्रायबल भाव रावता तांच्या पर्यंत हे सरकार पावचे म्हणून हाजो ट्रायबल रीच वो सगळ्या पर्यंत वाडोवपा खातीर सदोदीत आमच्या सरकारान प्रयत्न केलो। स्पीकर सर, तितून हांव डिटेल वचना, म्हणजे हे सगळे सांगता आसतना ह्या स्किमीच्या बरोबर फॉरेस्ट रायट ऍक्ट ह्यो तुवें काडल्यो। फॉरेस्ट रायट ऍक्ट क्लेम करपा खातीर 2013-14 सुरवात जाल्यो, जवळपास 10,000 एप्लिकेशन्स येयली आणि ताज्या उपरांत हो लॉंग पेंडींग आसलेलो प्रोसेस 2019 हांवें एक्सपडायट केलो आणि ताज्या उपरांत जवळपास 3,000 लोकांक आतापर्यंत त्यांचे फॉरेस्ट रायट ऍक्ट इन्क्लुडींग द 70 त्यांच्या जे फॉरेस्ट रायट ऍक्ट तांच्या प्रमाणे तांकां सनदी मेळपाक लागल्यो आणि आता उरलेलो प्रोसेस पयर हांवें मिटींग घेवन फास्ट ट्रॅक केला। आमचो तो ध्येय आसा की आता ते 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत मॅक्सिमम ट्रायबल ज्यो सनदी ज्यो आसा त्या लोकांपर्यंत पावच्यो। अनुसूचित जमातीच्या लोकांक राजकीय आरक्षण दिवपा खातीर आपले सरकार प्रयत्नशील आसा अशी स्पष्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली। ह्या विशयाचेर राज्यसभेत सादर जाल्ल्या विधेयकाक काँग्रेस पक्षान लेगीत तेंको दिल्यार आरक्षण बेगोबेग चालीक लागतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें। स्पीकर सर, हांव कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हे ट्रायबल रिजर्वेशन बिल जे आसा पळय न्ही हे 2 फावटी म्हणजे फाटले फावटी राज्यसभेत इंट्रोड्यूस जाले। हांव समजता फाटले फावटी एकदा इंट्रोड्यूस जाले, कदाचित विरोधकांक कळोंक ना आसतले कसले बिल येता काय म्हणून। स्पीकर सर, नेमके ट्रायबल बिलाचेर येदो व्हडलो बोवाळ जालो आणि ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्हू हे राज्यसभेत पास जावपाक दिले ना।
कोणी दिले ना ते तुका सारखे खबर आसा केदो व्हडलो बोवाळ जालो तो त्या उपरांत हांव मान्य करता की तेन्ना तरी जालें ना स्पीकर सर त्या खातीर बिल पास करप हे खरें म्हणजे सरकार पक्षा बरोबर विरोधकाचो तितकोच सपोर्ट आसता भोव गरजेचो आसता परत एकदा ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्ही परत इंट्रोड्यूस जालें आणि परत इंट्रोड्यूस जाता असताना खऱ्या अर्थात ट्रायबल बिलाक जर विरोध कोणी केलो आसत जाल्यार विरोधकांनी विरोध केलो काँग्रेसीन सरकारान 2023 मेरेन 150 मेगावॅट सौर उर्जा निर्मितीची मोख दवरिल्ली मात ही मोख 2027 मेरेन पुराय जातली अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी काल सांजे उसरा राज्य विधानसभेत दिली वीज खात्याच्या पुरवणी मागण्यांचेर जाल्ल्या चर्चेक मंत्री ढवळीकर जाप दिताले विजेची मागणी सरासरी 6% वाडटा तशेंच सूर्यघर येवजणे खातीर केंद्र सरकारान 15.07 कोटी रुपयांचे अनुदान दिला अशी माहिती लेगीत ढवळीकर हांणी जापेन दिली सगळ्यात पयलीं येता प्रायम मिनिस्टर सूर्यघर मुफ्ती बिजली योजना ही जी रिवाइज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रीड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम विथ नेट ग्रुप नेट एंड व्हर्चुअल नेट मीटरिंग 2023-26 for providing enhanced subsidy to the residential consumers. आणि ही subsidy for residential consumers 50% for the first 10 kWp and 10% behind 10 kW and 30 kW up to 30 kW. The subsidy for commercial, industrial and other establishments is 20% up to 90 kW of sanction load. The subsidy is over and above the central financial assistance provided by the Government of India to the eligible consumers. As a result of this subsidy scheme, over 1,355 numbers households have taken benefits of the same with a total approximate installed capacity of 49.922 मेगावॅट. राज्यांत क्लस्टर विद्यापीठ स्थापन करपा खातीर गोंय सरकारान विधानसभेत दाखल केल्ल्या गोवा खाजगी विद्यापीठ विधेयक 2025 विरोधकांनी काल सांजे उसरा सभाघरांत विरोध केल्ल्या कारणान ह्या विशयाचेर शुक्रारा चर्चा करपाचे उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलें. ह्या म्हत्वाच्या विधेयकाचेर चर्चा जावप गरजेचें अशें मत विजय सरदेसाय, वेन्झी विएगस, युरिया लेमाव, कार्लोस फरेरा हांणी उक्तावन मान्यतायेक हरकत घेतिल्ली. निमणे मुखेलमंत्र्यांनी शुक्रारा चर्चा करपाची सहमती दिली. स्पीकर सर, हांवें जशें सांगलां की न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी गोवा युनिवर्सिटी खंयसरूच विकत करिना. नवीन ज्या कॉलेजीक गोवा युनिवर्सिटी कडेन एफिलेटेड रावपाच्यो आसा त्यो गोवा युनिवर्सिटी कडेन एफिलेटेड रावतल्यो. स्पीकर सर, आतां ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन्स फॉर्म जावपाक लागलेली आसा जाका ऑटोनॉमी मेळपाक लागलेली आसा आनी इन फ्युचर म्हणजे अशा पद्दतीची जी इन्स्टिट्यूशन एकी कडेन आयली आनी जाल्यार हेंचे क्लस्टर्स जे आसा पळय न्ही हे क्लस्टर्स रेडी जातले. आमी जेन्ना म्हटलां की आत्ताच्या घडीक आमी जाका म्हणटा की फॉर एग्जाम्पल म्हणजे इंजिनियरिंग कॉलेजीस ऑल टुगेदर इफ दे कम एज अ क्लोजर हेजी पॉलिसीज टील नाव इट इज नॉट फायनलायज पण हे बिल पास करून इन फ्युचर रेडी आमकां अशा पद्दतीचे क्लस्टर्स करपाक रेडी म्हणून हांवें म्हटलां की जेंकां एफिलिएशन गोवा युनिवर्सिटी कडेन जेंचे आसा तांचे एफिलिएशन गोवा युनिवर्सिटी कडले कट जावचें ना. खनिज उद्देगान बाधित जाल्ल्या गांवांनी वेगवेगळे कल्याणकारी प्रकल्प राबोवपा खातीर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ह्या निधीचो वापर जाता अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उपस्थित केल्ल्या प्रश्नाचेर डॉ सावंत हांणी जाप दिली. स्पीकर सर, ताजी एक गजाल बरोबर आसा की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टांत आमी बिचोले, सांखळे, मये आनी सत्तरींतले वाळपय आनी परये ह्या मतदारसंघात तशेंच साऊथ गोवातले धारबांदोडा, साबर्डे, कुडचड्यार, सांगे, केपें ह्या मतदारसंघांनी विशेष करून डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्यो सगळ्यो पंचायती येता. हातूंतली वेगवेगळी प्रपोजल वेगवेगळ्या लायन डिपार्टमेंटांतल्यान म्हणजे एग्रीकल्चर आसतले बाकीचे. रिसेंटली स्पीकर सर आमी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत बसीस ह्यो आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलाक त्या रुटाचेर चलोवपा खातीर दिलो. हांव म्हज्या डिपार्टमेंटल हेडाकूय बी इन्स्ट्रक्शन दिता की कन्सर्न डिपार्टमेंट हेडांनी बी अशा पद्दतीची प्रपोजल करून डायरेक्टली आमदारांनी
इन्स्ट्रक्शन म्हणजे तांच्याय बरोबर मेळून ही प्रपोजल जी आसा पळय ही रेडी करून डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडात धाडची, जेणे करून आमकां हो फंड्स जाता तितको मायनिंग बेल्टात यूज करपा खातीर खूब बरो ठरतलो. साळावली उदका धरणाच्या कालव्यातल्यान वचपी उदकाचो वापर चडांत चड शेतकारांनी करचो अशी सुचोवणी उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी विधानसभेत केली. नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाचे जाप दितना मंत्री शिरोडकार हांणी फाटल्या कांय वर्सां सावन नावेली आनी सरभोंवतणच्या गांवांतल्या शेतकाऱ्यांनी शेती आनी बागायती करपाचें सोडून दिल्ल्यान उदकाचो सारको वापर जायना अशी म्हायती दिवन शेती मंत्र्यांकडेन चर्चा करून उदकाचो वापर कसो करूं येता हाचेर उपाय काडटले अशें मंत्री शिरोडकार हांणी सांगलें. तांणी जो प्रश्न विचारला तांच्या मतदारसंघा संबंधी विशेष करून नावेली, थंय स्कॅनर जो आसा पळय न्ही D3 ताजी जवळ जवळ 4 ब्रँचेस आसात आनी ह्यो 4 ब्रँचेस वेगवेगळ्या पद्दतीन तुमच्या त्या गांवांत आयिल्ले आसा. पण सत अशें फाटल्या काही वर्सांनी ती जे लोक आसात तांणी बागायती किंवा शेती करपाचें सोडून दिल्लें आसा. उदक थेंब भरसून घेनात. केंद्राक आमी उदक कितलें तें सोडून पळयलें पूण ते उदकाचो वापर जायना. आनी म्हणून म्हजी विनंती आसा माननीय आमदार बाब तुयेकर हांकां चडसो तुवें फुडाकार घेवचो. हांव आमचे शेती मंत्री आसात बाब रवी नायक तांचे कडेन उलयतां. म्हजे WRD इंजिनियर तांचे कडल्यान बी म्हायती घेवन हो थंय शेती संबंधी जी जमीन आसा किंवा बागायती करपा संबंधी जमीन जी आसा किंवा इवन भाजी उत्पन्न करपा संबंधी जमीन आसा ताजी एक इन्व्हेंटरी तयार करूया आनी मुखाल्ले 1-2 म्हयन्या भितरच, कारण नोव्हेंबरांत पावस सोंपलो की नवीन पीक घेवपा जाता. पोरने गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर कुडीच्या प्रदर्शना वेळार केंद्र सरकाराच्या प्रसाद येवजणे खाला 5 कोटी रुपयाच्या साधन सुविधांची कामां चालीक लायल्यात अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज विधानसभेत दिली. आमदार क्रूज सिल्वा हांणी 0 वरांत उपस्थित केल्ल्या मुद्द्याचेर मंत्री खंवटे हांणी जाप दिली. पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हजें नांव घेतलें ऑलरेडी ऑफिसरांक हांव उलयतां. प्रशांत स्किमीच्या अंडर आमकां जेन्ना प्रपोजल घेवपाक लायलें एक्सपोजिशनाचे पळोवन मुख्यमंत्र्यान सांगलें प्रशांत स्किमीच्या अंडर हो प्रपोजल घे. चर्ची कडेन उलोवन ऑथॉरिटीजा कडेन आमी सगळो प्रपोजल घेतलो. चर्चीन लायटीचें काम करून घेतलें 5 कोटी रुपयाचें, उरिल्लें पार्किंगाचें काम उरिल्लें. आमी जेन्ना ASIचे फायंडिंग्स आयले ASIचे फायंडिंग्सान सांगलें की जितले तुमी खणटले तितले चड मेळटले. मुख्यमंत्र्यान सांगलें स्टेटस को दवर सध्या, चर्चीक जाय ते आमी उलोवया मागीर डिसायड करूया. राज्यपाल पुसापती अशोक गणपती राजू हांणी नवी दिल्लींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सदिच्छा भेट घेतली. राज्यपाल पदाचो सोपूत घेतल्या उपरांत तांणी काल नवी दिल्लींत वचून राष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतली. तांणी दिल्लींत झुजा स्मारकाक भेट दिवन हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं. आपल्या दिल्ली भेटेन राज्यपाल गणपती राजू हांणी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांची लेगीत भेट घेतली. एनक्यूब एथिकल्स प्रायवेट लिमिटेड मडकय गोंय वैजकीय महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान सर्गेस्त श्रीमती चंद्र M शाह हांच्या यादी खातीर वर्सुकी रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्लें. ह्या शिबिरांत अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो संचालिका श्वेता देसाय, एनक्यूबचे मुखेल मनीसबळ अधिकारी मानसी कंपाणी, प्रकल्प मुखेली योगेश रणदिवे, आदले प्रकल्प मुखेली लालासाहेब जगदाळे हांचे सयत हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. लालासाहेब जगदाळे हांणी रक्तदानाचे म्हत्व स्पश्ट करून कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी दिल्ल्या योगदाना खातीर तांची तोखणाय केली. And now I can say proudly that this year I think more than 170 people they have enrolled their names, and I wish everybody should be able to donate their blood. So this is a noble cause we are doing, and as you know, in India, in every year there is a 14.6 millions of bottle requirement, and the blood donated means donors are there and what collection is there, that is 11.6 million. So around there is a 3 to 4 million bottles gap is there still today. So we should initiate this program more and motivate people to come forward for this cause. And talking about the Goa annual requirement is 25,000 bottles, and there we collect blood I think around 21 to 21,000 bottles. So the way there is a 3 to 4,000 bottles shortage per every year.
अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्यो संचालिका श्वेता देसाय हांणी एनक्यूब एथिकलच्या समुदाय कल्याण भलायकी आणि सुरक्षिततायेच्या योगदाना खातीर ह्या उपक्रमाची तुस्त केली. Always a shared responsibility. We at FDA we ensure that the medicines and the food which is available to the public is always good quality, safe and efficacious. But at the same time, the participating in the social events also plays a vital role. साश्टी वाठारांतल्या रायच्या अबर लेडी ऑफ स्नोज नेव्ही सायबिणीचे वर्सुकी कणसाचे फेस्त आयज वेगवेगळ्या धार्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळींनी मनयले. रायचे हे कणसाचे फेस्त पारंपारीक दायज म्हूण मनयतात. ह्या फेस्ता निमतान फांतोडेर 5:30 वरां सावन खासा प्रार्थना सभांचे आयोजन जालें. फादर सावदे परेरा हांणी ह्या प्रार्थना सभांत मार्गदर्शन केलें. जाऊन एक कणस कातुरला आनी जे परी सांगला ते भाशेन आख्खे गोंयांत पयलें कणस कातुरता ते राय फिरगुर्जेचे जो कोश्टी वावर तातूंतल्यान आख्खे संवसाराक. गोंयच्या आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांकां आयज दनपारां ते संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 79 वर्सांची आशिल्ली. फाटले कांय म्हयने दुयेंसाक लागून तांचेर नवी दिल्लींतल्या राम मनोहर लोहिया इस्पितळांत वैजकी उपचार सुरू आशिल्ले. थंयच तांणी आयज निमणो श्वास घेतलो. सर्गेस्त सत्यपाल मलीक हे कांय काळ जम्मू काश्मीर तशेंच मेघालयाचे लेगीत राज्यपाल आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सर्गेस्त सत्यपाल मलीक हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. झारखंडाचे आदले मुखेलमंत्री आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे संस्थापक शिबू सोरेन हांच्या कुडीचे झारखंडांतल्या रामगढ जिल्ह्यात नेमरा ह्या तांच्या मूळ गांवांत निमणे संस्कार जाले. काल खासा विमानान दिल्ली सावन तांची कूड रांची धाडली. तांच्या कुडीचे निमणे दर्शन हजारांनी लोकांनी घेतले. फाटले कांय दीस तांची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां जीवन रक्षक प्रणालीचेर दवरिल्ले. काल सकाळीं तांकां मरण आयलें. झारखंड राज्याच्या निर्मितीन शिबू सोरेन हांचो मोलादीक वांटो आसा. 38 वर्सां ते झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष आशिल्ले. तांच्या मरणाक लागून झारखंडान 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला. उत्तराखंडांतल्या उत्तर काशी जिल्ह्यात खीरगंगा न्हंयेचेर ढगफुटी सारक्या भिरांकूळ पावसाक लागून आयिल्ल्या हुंवारांत लोकजिणेचेर परिणाम जाला. न्हंयच्या कुशीक आशिल्ल्या गांवांनी उदक भरिल्ल्यान घरांनी उदक तुंबलां. रस्त्यावेली येरादारी लेगीत विस्कळीत जाल्या. 40 परस चड लोक बेपत्ता आशिल्ल्याची खबर आसा. NDRF, SDRF आणि भारतीय लष्कराचे पंगड हुंवार पिडीत वाठारांत मदत आणि बचाव कार्य झुजा पावंड्याचेर करीत आसा. मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी लेगीत दुर्घटनेचो नियाळ घेवन केंद्र सरकारा कडल्यान सगळ्या तरेच्या मदतीचें आश्वासन दिलां. खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. भारत भेटेर आयिल्ले फिलिपिन्सचे राष्ट्राध्यक्ष फेर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर हांकां नवी दिल्लींत शिष्टाचारा प्रमाण येवकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि फेर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर हांच्या मदीं जाली द्विपक्षीय बसका. संसदेच्या दोनूय सभाघरांत वेगवेगळ्या विशयावेल्यान विरोधकांचो बोवाळ. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश सिंह हांणी विरोधी वांगड्यांविशीं उक्तायली नाराजी. उटार संघटनेचेर सरकारान बंदी हाडूंक ना. 5 संघटनांनी केल्या कागाळीचेर जाता कारवाय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची विधानसभेत जाप. $150 मेगावॅट सौर उर्जा निर्मितीची मोख जातली 2027 मेरेन पुराय. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी वीज खात्याच्या मागण्यांच्या चर्चेन दिली जाप. उत्तराखंडातल्या खीरगंगा न्हंयेचेर ढगफुटी सारक्या भिरांकूळ पावसान आयला हुंवार. 40 परस चड लोक जाल्यात बेपत्ता. बचाव कार्य झुजा पावंड्यार सुरू. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.